कळटलें न्हू? हय कळटलें. हय आता तुम्ही पळयले आसतले सॅनिटायझर लायला आमी. अशें प्रत्येकान घरान एक सॅनिटायझरची बॉटल यूज करून दवरपाची गरज आसा. दवरपाची कित्याक? कारण हो कोविड-19 आसा पळय तो सांगून येना, महामारी आसा. जे देवी रोग येयल्लो पळय 100 वर्सां पयलीं येयल्लो आनी तेच्या उपरांत एक्झॅक्टली 200 वर्सां उपरांत हो आतां कोरोना येयला. चायनान हाडला तो, पूण चायना आपल्या आंगाक लागून घेयना. जे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसात तेंच्यांनी खरोखर सांबाळलेले आसा हे कोरोनाचे. कारण आमच्या जे देशाची लोकसंख्या आसा पळय त्याच्या रावंड अबाउट 20% सुद्या पर्यंत कोरोनाग्रस्त जाल्ले आसात. आनी जे जाल्यात ते खंय जाल्यात, म्हणजे जे प्रिकॉशन घेयनात थंयच जाल्ली आसा. सो हांव मागपाक सोदतां आमच्या सगळ्या लोकां कडेन, सगळे फूल फॅमिली, इवन म्हाजी फॅमिली आसतली आणि माझे सोयरे धायरे आसतले किंवा सुमित आसा हो बाय आता म्हाज्या वांगडा, कारण त्याचो यूट्यूब चॅनल आसा एक, तुम्ही सबस्क्राईब करा तेचो चॅनल. सुमित शिरोडकर आसा तेचो चॅनल सबस्क्राईब करा. इतले फक्त गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. स्टे होम म्हणटा, स्टे सेफ, ओकेच मान्य, पूण जे त्या टायमार खंय वयचें पडटा भायर त्या टायमार एबय यूज द मास्क, यूज दीस सॅनिटायझर. हे महत्वाचे आणि गरजेचे आसा. कित्याक हे सॅनिटायझर एका टायमार कोण एका कुत्रो खायनासलो. हे सॅनिटायझर आहा पळय एका टायमार कुत्रो एका खायनासलो. आता हेची रेट आहा पळय 65 रुपीजची 165 जाल्या. हे मास्क आमी वापरताले, हे मास्क थंडेच्या दिसांनी जे वारो लागोंक जायना म्हणून, आणि आता हे मास्क 100 ते 150 रुपयांक विकले वता. म्हणजे बिझनेस. बट दिस इज नॉट अ बिझनेस, दिस इज अ हेल्थ प्रिकॉशन वी हॅव टू टेक. अँड बेटर. कोरोना केन्ना जाता, कारण हांवें पयर साम टीव्हीचेर आणि झी न्यूज आसा तेचेर एक डॉक्टर आसा अमेरिकेतलो, तेणी जे साम टीव्हीचेर तेचे कोलॅबरेशन मराठीन करून दिल्लें. तेणी सांगला की ज्या जाग्याचे टेम्परेचर जे 19च्या सकयल आसता, व्हेरी कूल क्लायमेट, त्या जाग्यार कोरोनाचा प्रादुर्भाव चड आसता. आता आमचें गोंय जर घेतलें, राजस्थाना सारको जर भाग घेतलो जाल्यार थंय ह्युमिडिटी चड आसता आणि जे फूल टेम्परेचर आसा ते हाय आसता. आमी एसी लायतात गाडयेन आणि बसतात. येस, प्रादुर्भाव डेफिनेटली प्रादुर्भाव जाता. एकूच मिनिट हा. प्रादुर्भाव जाता. हे आमी खंय तरी स्टॉपेज करपाक जाय. येस, हॉट वॉटर, गरम उदक पिवपाचें. ह्या आठवड्यान अशे 5 व्हिडिओ जातले विथ हे यूट्यूब चॅनल. नाव कितें तुजें रे? सुमित शिरोडकराचें चॅनल आहा पळय, आणि 5 व्हिडिओ जातले. 5 व्हिडिओ. फाल्यांचो एक दीस घरा कडेन भटपणा म्हणून उरला. बुधवार बेरेस्तार, शुक्रार, शनिवार, आयतार हे 5 दिसांनी 5 व्हिडिओ आणि जातले. स्क्रिप्टच आमी तशी बरयतले. कोण पोपट, कोण बाबा, कोण मैना, सगळ्यांक तेरां गाजरां कितें आहा पळय खावपाक दिवपाची सगळी खावपाक दितले. तोपर्यंत MJ सॅल्यूट फुर्र. डायरेक्ट चंद्रार.